साळगांवान अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम चालू आसा. ताका लागून रस्ते फोडल्यात. रस्त्याचें काम पास जाल्लें आसा. लागीं लागीं 14 कोटीचे रस्त्याचें डांबरीकरण जातलें. हें काम पास जाल्लें आसा. नोव्हेंबर सोंपत्यार मेरेन चडशे साळगांवांतल्या रस्त्याचें डांबरीकरण जातलें म्हण साळगांवचो आमदार केदार नायक हांणी म्हायती दिल्या. RDX खातीर आल्तीनच्यान गौतम शिरोडकार. किधर रस्त्याची कंडिशन खराब आहे तालिगावात. रस्त्याची कंडिशन खराब नको आमी जाणा आमी ऑलरेडी जर अंडरग्राउंड केबलिंग करता ते आतां आसूं फुडल्या वर्सा आसूं तेज्या फुडल्या वर्सा आसूं रस्तो फोडल्या शिवाय आमी भितर घालूंक शकना. आनी जसो सर्क्युलर आसा डांबरीकरण जें आसा ऑक्टोबर 30 पर्यंत करूंक शकना. सो ऑलरेडी रोड पास जाल्लेलो आसा आनी हांव परत परत सांगीत आसा. थोडे कोण करणाय मारता तांकां मारूनी ते तांकां आनीक हांव कांय उलोवंक शकना तेजेर. पूण जाता तितलें आमी जेन्ना पावस कमी जालो तेन्ना परते आमी ते रोलर हाडून कंप्रेसर हाडून सगळे रोड कंप्रेस ते रोड जे फोडलेले आसा ते कंप्रेस केलेले आसा. फक्त आनी एकदां कितें जालें बरे सारके रोड जाल्ले परतोय पावस भरपूर पडलो फाटल्या दिसांनी आनी पावस पडल्या कारणान उदक उरता आनी परते व्हांवून वता. ते आतां परते आमी चालू केले रोल करपाक. पूण 100% ऑलरेडी ऑल दी रोड्स आर अप्रूव्ड. जवळ जवळ 14 करोडाचे रोड सगळे जे फोडल्या ते डांबरीकरण जातले, हॉट मिक्सिंग जातले, ते ऑलरेडी पास जाल्लेले आसा. आनी थोडे आमकां म्हणजे हें करून कित्याक फुडलें गरज आसा अंडरग्राउंड केबलिंग. जर फुडें अंडरग्राउंड केबलिंग जालें जाल्यार लोकांक जो हेजो लायटीचो जी समस्या निर्माण जाल्लेली आसा ही सुटका जातली. मातशें आमी बॅर केलें जाल्यार आनी चड टायम ना म्हणजे बाय नोव्हेंबर एंड तरी सगळे रोड सगळे हॉट मिक्स